आमच्या काळजाची परिस्थिती सारकी ना तर आमच्यान सारको मोग कोरी नेजो. आनी आमी क्रिस्तांव देखून आमी सोजमोंक जाय की तें जावन आसा पयली आनी चड म्हत्वाची वस्त जी आमी शिकोंक जाय. कशें तुज्या दोनया देवाचो मोग करूंक सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या आत्म्यान, सगळ्या बोलान आनी तुज्या शेजाराचो मोग करूंक तूं तुजो कोत्ताय तसो. जेजून म्हटला हो एक नवो मानमेंट जो हांव तुका दितां. सगळे कायदे आनी सगळे प्रवादी हातूंत भितर येतात की जर तुमी एकामेकाचो मोग करशात जसो हांवें तुमचो केला तसो ह्या वरवीं सोमेच मनशाकुला गोमतले की तुमी म्हजे शीस. आमकां संवसारी पुनर्जिवीत मेळचें ना जर ना तर संवसारभर मोगाची क्रांती हें जावंक शकना. आनी मोग म्हणजे दिवप आनी पेकोवप आनी पावप आनी बलिदान आनी सेवा आनी दूख आनी तूं तुजो खूद कोत्ताय ताचे परस ओगलो सांबाळ लोकांचो करूंक. आनी हें एक सोंपें स्वयंभावर्थी जिवीत न्हय पूण तें एक चमत्कारान भरलेलें आत्मीक जिवीत. पूण जरी तुजें काळीज निबर आसत वो आनी खंयची काळजाची परिस्थिती जाची ह्या सातोल्यान आमी खबर करतले सो तुजें काळीज टिक्का मारपी आनी दोंगी तुज्यान कसो कोणाचो मोग करूं येता जर तूं सदांच ताची टिक्का कोत्ता. जर आंतली खंयची काळजाची परिस्थिती सो तुजें काळीज क्रोध आनी निद्दुकाय जाल्यार तुज्यान कसो कोणाचो मोग करूं येता. कित्याक तुजे लागीं ना ताचे लागीं आसा तें वो तुज्यान करी नेजो ती कोत्तात तें. तुका निद्दुकाय की सत म्हूण ताचें जिवीत जालां वो जातलें तुजें परस सोंपें. हे सगळे तरेचे वायट वस्तू आसात. तुजे लागीं ना ताची अपेक्षा पासून करप सरी तर वासनाचेर पावत आनी तुज्या जिवितान वस्तू आसा ज्यो तुका जाय आनी तूं चिंताय ताचे विणे तूं कशी जायो नजो ती एक वायट परिस्थिती काळजाची आनी ती तुका तुजे भितर बांदून दवरतली. तातूंत देवाचेर विस्वास दवरपाची खबरच ना कारण आमी देवाचेर विस्वास दवरल्यार आमी मानता की तो जाण आमकां बरें कितें तें आनी आमी जाणो ताणें आमचें मागणें आयकलां म्हूण आमी जाणो जेन्ना सारकें तें तो आमकां दितलो ताका जाय तशें ताका जाय तेन्ना. आनी जर तो दिनाच जाल्यार आमी देवाक दिनवासूंक जाय तो आमचे परस हुशार म्हूण आनी आमी खुशाल दादोशी आनी देव बरीत जावंक जाय. आमेन. म्हाका आनीक दीस ओगडावंक नाका दुख्खी जावंक कित्याक म्हाका जाय तें म्हजे लागीं ना म्हूण वो आनी कोणा लागीं आसा जें म्हाका जाय आसलें. चलात म्हजें प्रवचन तुमच्या भुमिकाकीन बरें जाता. दुसरो समृद्ध 15:7 तुमकां सर्वेस्पर दितलो त्या गांवांत तुमचो एक इस्रायली भाव गोरजेक सांपडला जाल्यार ताका मोजत दिवंक पाटी सोरो नाकात पूण उदार मोना काळजान गरज तितलें ताका दियात. तुमी तुमचें काळीज वो मन निबर करचें न्हय वो तुजे हात बंद करी नाका तुज्या भावाक तुज्या गरीब भावाक. म्हज्यान तुका सांगो येता की वेल पावतोच दिवपाचो जावं तो इगोर्जेन दानपेटेन वो जावं तो वाडदीस वो नातालाच्या देंगेंत वो तुज्या ऑफिसान एक गरज करूंक आदार वो कितें जावन म्हाका दिसना आमकां थावें जाता म्हूण कितले पावटी आमचें काळीज मातशें निबर जाता तें आनी तें आमकां आडायता करूंक सगळें जें देवाक जाय आसलें आमी केल्लें. निबर काळीज उडासताय आडायता. आमेन. आनी उदासताय जावन आसा चड सुंदर वस्त जी एक मनशाच्या जिवितान चालू आसता. जेन्ना तूं एक उदास मनीस तूं देवाक चडूच आवडटा तो चिंता तूं म्हूण सोबीत आनी जेन्ना तूं बऱ्या काळजान दिता तूं तुज्या जिवितान केदींच नासलो तितलो देवा परी जाता कित्याक देवाक इतलो संवसाराचो मोग आसलो की ताणें दिलें आनी सगळ्या म्हूण बरें दिलें. आमेन. म्हणटच हे सगळें जें लोकांच्या मनान चलता इगोर्जेन दान मन घालतना तातूंत हात आसा देंवचाराचो दान मन दिवपाचो वेळ येतोच आनी चिंता मनान वेता. आनीक एक प्रवचन करपी तुजें दुडू वता
हे सगळें देंवचार करता तुजें कालीज निबर करूंक. तुजें होमवर्क कर, सोडून काड तुज्यान कोणाक पात येवंक जाता. सोडून काड कोणाच्यान सारकी म्हायती लोकांक आदार दिवंक तुजें दुडू उजार करता. तुजे इगोर्जीन कितें चलता ताची पुरी खबर घे. तुजें दुडू ते इगोर्जीन दिनाका जी लोकांक पावना. खात्री कर तूं करताय तातूंत तूं दिताय. जायतीं मिसांव आसात गोरिबांक दितात आनी जायते आउटरीच दुखवलेल्या लोकांक आदार दिवंक. इगोर्ज फकत खंयच्याय एका कोनशाक रावन आपलीच सेवा करूंक न्हय. आमी फकत बिल्डिंगांनी बसून रावन आमची इगोर्ज वाडोवंक तोजवीत करिनात. तुज्या समाजान तूं पाव आनी तुजी इगोर्ज वाडटली. आमेन. आनी हांव खरेंच जाणो आमी सेंट लुईसाच्या इनर सिटी गेलीन एकदम वायट शेजार समाज आनी आमी खरेंच इगोर्ज बांदूंक चिंती नासली. आमकां एक इगोर्ज जाय आसली कित्याक आमी ताचे वरवीं आउटरीच करूंक. पूण हांवें ताका सुरवातेकूच सांगलें म्हाका खरीच फिकीर ना इगोर्ज कितली वाडटा ती. म्हाका कांयच अंतर जावपाक ना. हांव हांगा जायत्यांक आदार दिवंक आयलां, भुरग्यांक आदार दिवंक, तांकां नव्या जिविताची अपेक्षा दिवंक आनी तांकां एक सुवात जी तांच्यान गरज तेन्ना येवंक जाता. जायत कोटेक 2 वर्सां, कोटेक 3 आनी आमकां 1000 लोकांची इगोर्ज मेळ्ळी. हांवें व्हडली इगोर्ज मेळोंक तोच वीक करूंक ना. म्हाका फकत लोकांक आदार दिवंक आसलो. जर तूं लोकांक आदार दिवंक दोन मन घालशी जाल्यार ती वाडटा. पूण आमी बंद करूंक जाय फकत बिल्डिंगांनी बसोंक, उतराचेर मोटी जावंक आनी ताचे बदल कांयच करिना जावंक. कित्याक तूं जाणोय कितें घडटा जर तूं सगळे भितर आयल्यार आनी कांय एक भायर वचना तर उदरगत जावची ना. आनी हे परी उदरगत थांबोन उरता. वय म्हाका दिसना म्हाका आनी खावड मेवतली म्हूण. एका चेडवान म्हाका खरेंच सांगली एक काणी ताच्या अनुभवाची. ताणें म्हटलें हांव खरेंच देवाशी गेली आनी म्हटलें देवा जॉयसाक कितें जालां काय तें शिकयताय म्हाका आनी कांयच म्हाका मेळ्ळो ना. तो तिच्या जिवितान पातोक आसा काय. आनी देवान ताका सांगलें तुका कांय एक मेळ्ळो ना कित्याक तूं थंय बसोन 20 वर्सां जालीं आनी तुका कांय एक भायर घालिना. कांय मेळ्ळो ना कारण तुजे लागीं कित्याकूच लुगार ना. तर ताणें म्हटलें आतां ह्या वर्सा तूं तुज्या कॉन्फरन्साक वेतोस कित्याक तें एका कॉन्फरन्साक हाजीर जातालें 2 वर्सां. तें ताचें 20वें वर्स जावन आसलें. तें देवा लागीं उलयता तूं जाणा बरें हांव गेल्या वर्सा आयली आनी त्या आदल्या वर्सा म्हाका कांय मेळोंक ना तर हांव नकलो जॉयस निसरता आसतलें कितें जालां. देवान म्हटलें गरज तुवें वचोंक आशिर्वाद जावपाचो थारावो घेवन न्हय फकत आशिर्वाद मेळोंक. तर जेन्ना आमकां सगळे भितर येता आनी कांय भायर वचना तेन्ना की उदरगत थांबता. एक क्रिस्तांव जावप म्हणजे न्हय फकत दर सुमाराक खंयसर वचोन एका बांकार बसप आनी बायबल पिंतारूंक. आमकां खरेंच आत्मीक सूख भोगता जेन्ना आमी ती सगळ्यो मार्कार घालता. हांव जाणो अपेक्षा आसा की म्हजेशी आसा ताणें तें पयलीं पुरो. आमी कितली भोगती ती आनी थंय पिल्या रंगान आनी पिंक टिंटीन रिस्को मारल्यात. हांवें ताचें नोकेत्रां आनी हेर सगळें घालां. हांव कितें कोत्ता बरें तूं कितें कोत्ताय. तुका मानलो ना त्या दर्जा वयर तुजें शिकप जालां आसा आनी कितले बायबलीची शिकोवंक जाय आमकां ती प्राप्त करूंक. आमेन. तर तो म्हणटा तूं रीणकारी. तो म्हणटा जेन्ना तूं कोणाक गरजेक पडला तो पळयता तुजें कालीज निबर करूं नाका. तुजो हात पुरो उकोड. भितर वचून सगळ्या परस ल्हान वस आदी नाका. फकत खुशी कोण आसा ताका तुवें कितें दिलां म्हूण गोमोंक. बरें म्हज्यान सांगून रावय आतां. 1 John 3:16 म्हणटा जर तुजे लागीं घडटा तुज्या भावाचे गरजेक दिवंक आनी तूं तुजे काकुतीचे कालीज बंद कोत्ताय तुज्यान कसो मुनो येता की देवाचो मोग तुज्या भितर आसा म्हूण. आतां आमचे कालीज निबर कित्याक जाता वय म्हाका दिसता ते अपमाना वरवीं येता. म्हज्या भुरगेपणान म्हज्या बापायन म्हज्या लिंगाचो अपमान केलो आनी म्हजें कालीज निबर जालें. म्हाका आनी दुखोवंक नाका आसलें देखून म्हजें कालीज खरेंच निबर आसलें आनी कोणाकूच
भितर घेवंक तयार नासली. म्हाका दिसता लोकांचे कालीज निबळ जाता निराशी जावन. विस्वास दवरून आनी सोत मानून जावन तो देवाचेर वा लोकांचेर, आनी केन्नाय दोगांकूय मेलोंक आनी निराशी जावंक बोगोर आनी बोगोर आनी बोगोर. म्हाका अशें दिसता घडयेक थोडे आमचे व्हड गूट जिवितांतले जावन आसा निरासपण लोकां सवें. लोक वस्तू करतात जांकां तो तुका धोको बसता, जे तुवें केदीन चिंतूंक नासले ती कोत्तेली म्हूण, वो ती तुका घात कोत्तात वो तुका खाला घालतात. तूं तुज्या आदाराक पावना, तूं तांच्या सांगाता रावलोय पूण ती तुका पावनान. आनी हांव जाणा तसल्यो वस्तू आमचे सारके निसंडोन हाडपाच्यो. वो तूं चिंताय तो मनीस असलो म्हणून तो मागीर गमता की ती आनी कितें कोत्तात म्हूण. जावं तो दादलो आपले बायलेक फटयता, एक बायल आपल्या घोवाक फटयता, वो भुरगीं तुका फटी मारता, वो कितेंय जावं. तसल्यो वस्तू आमकां चड चड अदृश्ट हाडपाच्यो. पूण हांव तुका सांगता आमी केन्नाच, आतां म्हाका जाय तुवें हें म्हजें आयकोंक, आमी सगल्यांकूच सोज्या दिवंक फावना. एक वो दोन वो तीन मनशांनी आमकां कितें केलां त्या पासत. कित्याक तें पुरायें सारकें न्हय आनी तें आमकां कोयदी कोत्ता. कारण आमी लोकांक वण्टी भायर दवरतोच आमी आमकांच वण्टी भितर घालतात. तें बिलकूल सारकें न्हय. दुसऱ्या लोकांक दोशी थारावंक जाणी कांयच करूंक ना. जेन्ना तुजें कालीज निबोर आसता तुज्यान मोग करीन येजो. म्हजें कालीज निबोर आसलें हांव देवा लागीं काजार जाली तेन्ना. हांव पयलींच एका वायट काजाराच्या दुकान आसलीं. तो दादलो सगलो वेल फटकिरो चॅकूय बरयतालो, हाताक मेवता तितलें सोदतालो आनी दुसऱ्या बायल्या पाट्यान धांवतालो. हांव 18 वर्सां ओकमान भोगून सारलेली. देखून हांव सांगता देवाक हांव मेवता म्हणसर बरें जालें ताणें पोत्तून जल्म घेतलोलो म्हूण. ताका खबर नासली ताका कितें मेवता तें. तो घरकान्नी मागतालो देवा तें कोण जावं दी जाका आजार जाय. आनी हांव तुका सांगता म्हजें कालीज निबोर आसलें आनी तुजें निबोर कालीज आसता तेन्ना मोग करीन येजो. तुका सोजमणी मेवली, तुका मोग सारको घेवंक पासून गमचें ना जेन्ना तुजें कालीज निबोर आसता. आनी तूं चिंताय तूं तुका सुरक्षीत दवरताय म्हूण, पूण तूं दवरिनाय. तूं फकत तुकाच दुखयता आनीक आनी आनीक आनी दुसऱ्यांकूय दुखयता. आनी तूं म्हणटा बरें देवाक आर्गां हांव परत दुखोवचो ना, पूण तूं तुकाच परत दुखयताय. तूं फकत तुजा न्हय सगळ्याचो दुबाव खाता कित्याक एका मनशान तुका फटयलो म्हूण. हें अशें जावपाक न्हय. पुरी बुन्याद क्रिस्तांव धर्माची जावन आसा विस्वास. सगळे देवाचेर विस्वास दवरून सुरू जाता. म्हणटोच आमच्यान म्हणूंक जायना बरें हांव देवाचो मोग कोत्ता पूण लोकांचो दुस्वास कोत्ता. हांव देवाचेर विस्वास दवरता पूण लोकांचेर विस्वास दवरिना. कित्याक तें परी आमकां चलपाक ना. जें कितें देव आमकां दिता ताका जाय तें आमच्या वरवीं दुसऱ्या लोकांक पावलेलें. तुजें मन तुवें थीर दवंक जाय. कांय परवा ना तुज्या फाटल्या जिवितांत तुका कितें जाल्यार तूं निबोर कालीज घेवन जियेवचो ना. तूं सगळींच तुका धरूंक भायर सरला असलो दुबावाची चिंता घेवन जियेवचो ना. तुका खबर ना कोण कितें करीत तें. तूं चड दुखी जातली. हांव तुका सांगचो ना तूं दुखी जावचो नाय म्हूण, पूण बरी खबर ती इरास करपी तुजो भितर आसा. देखून तूं अपेक्षा नासतना एकसुरो आसचो ना. म्हाका चुचुरे दिसा संवसारान आसा त्या लोकांचे जी दुखवतात आनी नकलो इजाज करपी कोण तो. पूण जशें आमी दुखवता आमच्यान बुजवून दिता ताच्याशी दाव मारूं येता. जेसून म्हटलां चड बरें तुका जर हांव गेल्यार कारण तुका बुजवून दिवपी हांव पाठयतलो. आमकां बुजवून दिवपी आसा जो आमचे भितर आसा. व्हडली बी बुजवून दिवपी वय. आनी ह्या क्रोध आनी निस्तुरकायेच्या बोंदकोनी आनी जियोची ना आनी लोकांक भोंवन मालत्रातार करूंक. कारण म्हजो आत्मो निबळ जाला. तुकाचें कितें तुजा न्हय. लोक रोडटोच हाची मुन्नूय ती मोवाल काळजाची न्हय अशी न्हय. गरजशी ना. हांव सोंपेपणी रडना आनी म्हाका लोकांक आदार दिवंक आवडटा. हांव हाची की मोदीक सोंपेपणी रडटाली. हांव सरपा परी चालाक आसली तर आमेन. हांव नकलो म्हाका दिसता हांव तितली सोंपेपणी आना रडना कित्याक म्हजें बदलप आयल्या उपरांत म्हजें होमन सगळे वेगवेगळे वाटेन गेलें. तुसांनी आमी इस्पा भायर वचूंक आत्मीक रूप दिता. खरेपणी म्हजें जिवीत बदलल्याक हांव तितली रडना. घडयेक तूं कांय जाणां रडीक रडटा हांव नकलो पूण म्हाका पत्तेंच जालें. तर मोवाल कालीज म्हणजे दुकां घालोवपी अशें न्हय. तें तूं दुसऱ्याक आदार दिवंक कितें कोत्ताय
ते विशीं आसा. आमेन. जेजू काकुतीन भरलोलो. तो फकत रडोंकूच ना जोरी तो रडलोलो, पूण तो काकुतीन भरलोलो. आनी आमी तेच परी भरोंक गरज आसा. इगोर्जेक प्रभाव हाडूंक गरज. आनी ह्या सुमाराच्या शेवटाक म्हाका जाय तुजेर प्रभाव हाडलोलो. चलत आसतना हांव तुका दोबराद ओपोवणें कोत्ता म्हज्या कॉन्फरन्साक येवंक. चलात म्हज्यान एकल्यानूच कांती सुरू करिना जावं. म्हाका आदार जाय. बायबलीन कितली मोवाला विशीं उलोयता आनी परत म्हणटा मोवाल जा मोवाल जा मोवाल जा. आनी इसाया 53 खबर करता जेजूची आनी म्हणटा एका मोवाल झाडा परी तो वाडलो दोनया मुखार. आनी हांवें चिंतलें हें कितलें गोड. न्हू एक कांटेऱ्या झाडा परी, पूण जमनींतल्या तोडणे रोंपी परी. चलात एक कांटेरो क्रिस्तांव जायनाका. एक कांट्याचो व्यक्ती जायनाका. तर आमी ह्या निबोर काळजाचो इलाज करुया. कोण पूण आमेन म्हणटा. दुसरी काळजाची परिस्थिती हाचेर उलोवप करुया आनी ती पातकी सोत मानिना तें काळीज. तूं जानय तूं गोडेक पातकी भाग सोडून दी म्हणशी, पूण ते बायबलींत आसा. आनी जी वस्त उमेद वाडोवपी म्हजी चावो नाका. पवित्र आत्मा तें म्हटलां. एक सोत मानिना तसलें काळीज देवा मुखार जावन आसा पातकी काळीज. कारण ताका जाय आमी सोत मानूंक. जे कोण ताचेशी येतात तांणी तो आसा म्हूण सोत मानूंक गरज. हेब्रावांक 11:6 भावात नासतना देवाक खोशी करूंक घडोना. आनी जी कोण ताचेशी येतात तांणी दोन वस्तू करूंक जाय. तांणी तो आसा म्हूण सोत मानूंक जाय आनी तांणी मानूंक जाय की तो म्हूण इनाम दिवपी जे कोण ताका खरेपणी सोडून काडटात. तर आमी कितें मानूंक जाय. इश्टानो कितें बरें तें सोत मानुया. त्यो बरो म्हूण सोत मानुया. तो आमच्या कश्टांक इनाम दितलो म्हूण सोत मानुया. सोत मान जर आमी करीत उतर सांगता तें की इफेना देंवचा ना म्हूण आमचो इनाम आमकां मेळचो ना. परत सोत मानता तसली जावया. जर दोबान तूं निसरला जाल्यार सोत मानून परत येवया. अकाल मागणें करी आनी फकत देवाक रावताली. आनी तेन्ना म्हाका थोड्यो वस्तू दाखयल्यो. तूं जाणा थोडा ल्हान वर्मीक चित्रां दिसतात तुका. हांवें आसली एक तिजोरी सरकार देखली आनी साबार ड्रॉ आनी देवान म्हटलें तें मागणें जे हांवें आजुनूय जबाब दिवंक ना. हांवें म्हटलें वय कित्याक दिवंक ना. तो म्हणटा लोकांन सोत मानपाचें बंद केलां आनी तांचे अपेक्षा ना. चलात बायबल लूक 18:1 म्हणटा आमी सदांच मागणें करूंक जाय आनी बंद करूंक न्हय. पूण देवाक सोदीत राव. हांवें आयरान पोरान म्हज्या बापाय पासत मागलें सुमार 40 वर्सां. आनी फकत 3 वा 4 वर्सां तो मरच्या आदीं ताणें आपलें काळीज देवाक दिलें. सोडी नाका, थांबो नाका. आनी हांव हेंवूय चिंतां म्हाका गरज आसा अशी दिसना परत आनी परत सगलो वेळ तेंच मागणें करून, पूण फकत देवाक दिनवासती तो वावुरता म्हूण. म्हणटोसा देवाक फकत हेंच म्हणटा बरें हांव नकलो दोवान कितें आसा पळय तें, पूण तातूंत कितें आसा ताचो म्हाका उलोवच ना. फकत जाय तुका उपकार दिवंक आनी हांव जाबाब मेलोक अपेक्षा दवरता. तूं सांगय आयज परत हांव अपेक्षा वयर नियाल कोत्ताली आनी दर एक पावटी देव तो मुद्दो परत म्हजे मुखार हाडटा अपेक्षाचो. कारण देव एक देव जाका जाय आमी ताचेर अपेक्षा दवरूंक. बायबल म्हणटा देवाचेर अपेक्षा दवर म्हणजे मुखार पळोवंक आनी अपेक्षा दवरूंक तो कोत्तलो म्हणजे ताणें कोत्तलो म्हटलां. सोत मानतो हेंवूय अपेक्षा. जर हांव सोत मानता तुजे हांव येतलोय म्हूण जाल्यार हांव वाट पळोवन रावतलो. तर आमकां जाय एक सोत मानता तें काळीज. ल्हान भुरग्या परी जावया जी म्हणटा हांव सोत मानता देवाच्यान कितें करूं येता. आमचें काळीज निबोर करचें न्हय तें मानिना तसलें जावं. वय तुज्यान कोणाचेर विस्वास दवरिना आनी तें प्रवचन फकत तुका फसोवंक कोत्तात. आनी उपरांत इगोचे वच आनी भांकार बस आनी गुणगुणीत राव. पास्तर कितें म्हणटा ताचें एअर कंडिशनाचेर गुणगुणीत राव, लायटाचेर गुणगुणीत राव. घरा वच निजाशी जावन.
जितलो ओदीक तूं सोत मानता तितलें ओदीक कालीज मोवाल. मातेव 18:2-4 म्हणटा की आमी ताचेशी ल्हान भुरग्या परी येवंक जाय. आनी ताणें त्या ल्हान भुरग्याक आपल्याशी आपयल्याने तांकां घातली, आपल्या ताचे मोदें घातली. आनी ताणें म्हटलें, हांव तुमकां सोत सांगता, तुमचें मन बदलल्या बोगर, बदलोन मुदार जाल्या बोगर आनी तुमी नव्या धाकट्या भुरग्या वयर जाल्या. आनी पळय ल्हान भुरग्या हांवें कितें म्हटलां तें विश्वासी, खालते, मोगाल आनी बक्षितात असले जाल्यार तुमी केन्नाच भितर सरची नात. भुरगीं कितेंय सोत मानतात. आमी म्हणटा ती बाबडी, पूण खरेपणी ती न्हय, ती विश्वासी. तुमकां आजुनूय शिकोवंक ना विश्वास दवरिना जावंक. आनी हांव जाणो आयज आमी गंभीर परिस्थितीन रावतात आनी म्हणूंक सोदिना आमी काळजी घेना म्हूण. म्हाका दिसता आमी सांबाळ करूंक जाय, आमी शाणी जावंक जाय. पूण बाबा जेरोल हातून एक सजमत आसता. तें सगलें आनी दोबाव आनी निबोर कालीज आनी चिंतेस्त. आनी म्हाका दिसता आमी सगळीं मोदलो रस्तो सोडून काडूंक जाय. म्हाका दिसना आमी केदीन जियेला म्हूण असल्या कालार जूय आसा इतलें पाप आनी फटोवप आनी कितलें निराशीपण, ओजापां, वायट वस्तू आनी आमी सदांच ताळणेन पोटांनी दुखोच म्हणटा हें तें हांव आनी कोणाचेर विस्वास दवरप ना. पूण तितलें जातोच तुवें म्हणल्यार बरें, तें भायर उडोय, हांव परत विस्वास दवरतली. कित्याक आमी तें सुरू केल्यार जाल्यार वेगळीच आमच्या सोयरीगोरीक देवा थंय आसा तिचेर प्रभाव पडटलो. आमी विश्वासी जावंक जाय. तें आसा पुरी बुन्याद क्रिस्तांवाची. आनी हांव सोत मानता की आयज रात्री हांगा लोक आसा आनी जेरो लोक टीव्हीर पळयतात आनी दुसऱ्या माध्यमांत आयकतात, कोणे कंप्युटरार पळयतात. आनी तूं दुखवला आनी तुवें तुजें कालीज निबोर केलां आनी तूं दुबावान भरला आनी तुका ते दुबावाचें चिंतप आसा. आनी आयज रात्री हांव तुजे कडेन मागता तुजेच पासत तुजें आनी देवा मोडें तें निटायर घालूंक आनी म्हणून आनीक ना भगवान हें फकत म्हाका आयकोंक जाय आसलें तें हांवें आयकलां. तूं देवा कडच्यान आयकोचो ना. तुका तो आसा म्हूण गमचें ना. तुका जॉयस मेळचें ना. तुका शांती मेळची ना. तुका फकत आसतलें वायट चिंतना. तूं जाणय ल्यूक चॅप्टर 8 वर्स 11 आनी 15 काळजाचे परिस्थिती वयर उलयता. आनी रोयला ते बी वेगवेगळ्या काळजांनी. आनी थंय म्हणटा ह्या ओपारीची मुन्नी ही बी म्हणचे उतर देवाचें. आनी जे पांय वाटेर आसात तो लोक जाणी तें आयकलां उपरांत देंवचार येता आनी ताच्या काळजांतलो निरोप वत्ता. ते सोत मानिना तसले जावं म्हाका आपलो सोडवंदार मानून घेवंक आनी पाटलाव करूंक. कोण जाणो कितले पावटी एक साल्वार जावंक ना तो मनीस गोडे कसले जोमातीक आनी दुसऱ्या मनशाक लागून साल्वार जाला. आनी बी ताच्या काळजान मुंपलां. पूण थंय कितें निबोर लागून ती आनी कितें पळयतात वा फॉर्मोन मारतात आनी उपरांत ती वेतात. आनी सैतानाक ते तांच्या कोडल्यान ती बी चोरोवंक येस मेलो. तूं तुजेरूच उपकार कर आनी तुका सोजमोना ताची नीट करी नाका. चॉयस मिनिस्ट्रीजान तुमी आमकां चड मोलाची. आमी तुमकां दिनवासता आनी आर्गां आठयता आमच्या वांगड्यांची ही संवसारीक मिनिस्ट्री सुफोल केली म्हूण सांगातान आमी बुकेलेल्यांक जेवण दिता, गरिबांक कापडां आनी संवसाराच्या प्रांतांनी एवांजेल आमी परगट्टा. आयज रोजाराच्या मागण्यांनी भाग घेवन आमच्या मार्गदर्शना वयर आनीक माहिती मेळोवंक चॉयस कॉन्फरन्साची वालेरी